एडिशन आतां ते वार्षिक चालू आसा तेजे दुसरें एडिशन चालू आसा. हे आमी एक सुरवात केल्लो फकत आमचो होच मोटीव आशिल्लो की समाजाचे वेगळे वेगळे जे घटक आहा तांकां एक व्यासपीठ मेळचें जे ठिकाण तेंची मनां आसता जावं ते आपले स्वता मदीं बरयता आनी केन्ना पेपराचेर जावं बिबटी घालता सो तांकां व्यासपीठ मेळटा. हो आतां एक असो व्यासपीठ आहा जेचे कारणान तांकां हो हेजेर आपले विचार आपले मनोगत जे व्यक्त करपाक मेळटा. ते तो हेतू धरून वंदन भंडारी समाज तेन्नाची युवा समिती आहा ती स्टार्ट केला आनी हेरी तर आमची युवा समिती आतां हितूना कॉम्पिटिशनान हाडटली आसतना समाजाचे कार्य उर्बा जायना म्हणून आमी वता तशेंच चालू दवरलें. ताका आमचे वेगळे वेगळे जे समाजाचे लेखक आहा बरे बरे लेखक आहा तेंचो आमकां साथ मेळ्ळो आसा. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तितून एक आमचो समाजाचे पूर्वी लिडर टी.बी. नायक हेची मनोगत हेचे जिवनाचे हे आहा व्यक्तिरेखा ती आहा. तशेंच आमचे आनीक लिडर आहा अमीत पालेकराची हितून आहा. तशेंच समाजाचे एक बरे तांकां फाटीं नरेंद्र मोदी स्वता आपले सुभदिनी सुवाळो ताका आपयल्ले ते आमचे सागर मुळे हेचे पिक्चर्स तेणी वेगळी मिटिंग्स केली तेजे हेकाचेर आसा. आनीक हेका आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा म्हणजे इश्यू आमचे वाडत आहा अशें आमचे वेगळे वेगळे रायटर वेगळे वेगळे आमचे कविता बरोवपी आमकां कॉन्टेक्ट करतात आनी आपली हितून पब्लीश करून घेतात. अरावंड 32 पेजीस आमची आहा तेजे ऑनलायन अजून तेजो प्रिंट फॉर्माट आमकां काडूना पूण ऑनलायन लिंक ते आमी ते सगळे शेअर करता. वॉट्सॅप आनी फेसबुकार प्लस आमची इंस्टा पेज आहा तेजेर शेअर जाता. आनीक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां आमी गेले 3-4 वर्सां आमी एक वार्षिक मनसून ट्रॅक करता भंडारी समाज. तसोच आमी वन महोत्सवाचो कार्यक्रम करता. आमी हे फावटी ठरयला तो आमचो वन महोत्सव जो आसा तो नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जातलो. तेजे डेट्स आमी रोखडेच लोकांक ऑर्डर करतले. नॉर्थ गोवा जो जातलो तो म्हापशा बोडगिणी देवळा कडेन जातलो. सावथ गोवाक आमी फोंड्या अजून आमची आनीक आमचो जे वेन्यू आहा ते आमी ठरयतले. दुसरें आमचो मनसून ट्रॅक आहा गव्हर्मेंटान सद्या थोडी रेस्ट्रिक्शन्स आयिल्ली आहा मनसून ट्रॅक्सार. जो पर्यंत गव्हर्मेंटाची पॉलिसी जायना क्लियर जायना तो पर्यंत आमकां सोडून रावल्या. जो सेफस्ट ट्रॅक आसतलो तो आमी ट्रॅक डेट आउट करतले. आनीक असोच जसो आमकां प्रतिसाद प्रत्येक कार्यक्रमाक जसो प्रतिसाद मेळटा तसोच लोकांनी आमी प्रतिसाद दिवचो अशी आशा बाळगल्या. हे अतंग जे आमच्या भुरग्यांनी जे पुस्तक काडलां आनी ह्या संबंदी सगळ्या युवकांकडे धाडपाची मेसेज पावपाची आनी जे भुरगीं जे आसा तेणी वाचचें आनीक ते वाचन करून इतरांकूय सांगचें मेन आनी एक आमचें एक शिस्तबद्ध वयचें. आनीक जे लोक आसा आमचे समाजाचो समाजाच्या लोकांनी तेजेर विचार करचो भुरग्यांनी विचार करचो एकठांय येवचें आनी बरें सोशल समाजकार करचें. आनी आमचे खंयचे इतर हितून कसलेय हितून पडचें ना. बरें हितूनी आनी बरें बरें मार्गार वचपाक ते अतंग जे आसा तेंचे आमचे फुडारी आसा ती गांवांत त्या गांवांतल्या गांव हेणी एक पुस्तक हें केल्लें आसा बरयल्लें आसा बरें पूण जर रायटर आसा प्रत्येकाचे एक सब्जेक्ट आसता आनी हे सब्जेक्ट आहा ते हे वेगवेगळे सब्जेक्ट आसता ते लोकां कडेन पावपाचे भुरग्यां पर्यंत पावपाचे आनी ते भुरग्यांनी वाचून ते कितें आहा इतरांकय धाडचें. आनी चड करून बरें आमचे सोशल हितून तरी एडवान्स वचपाची गरज ना. आनी सोशल जे आमचे हें आसा पळय ही खंयच्याच इतर कोम्युनिटी कोणाकूच त्रास करता आसतना हे आपले जे लोक आसा तांकां बरें मार्गार आसता ते शिस्तीन वचपाचें. आनीक शिस्तीन गेले नंतर खंयचेय कोणी खंयचे कुठले खंयचे समजलो पूण शिस्तीन वचचें आनी बरें मार्गार करचें. आनी हे युवकाचे आसा आवडटा तेणी ते हे आसा लोकांक मार्गदर्शन करचें भुरग्यांक बरें मार्गार हाडपाक. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे दोग जाणां कोण आयलो वर्षा कोण दीक्षर आडवेकर वर्षा दोगूय आडवेकर आसा. आनी हे दोगांनी फुडाराक घेतला आनी हितून कितें पयशे बियशे खर्च पडले जाल्यार ते सदांच थोडी घालता एक बरें काम न्ही केलें तेणे अशेंच करचें आनी सगळे युथ आमचे आसा जागृत
आनी बरे मार्गान तेंका व्हरपाक तुमचे मार्गदर्शन जावचें. एक पेज आमी फक्त गव्हर्मेंट स्कीम कशी घेवप आनी ते स्किमीचो कितें कितें डॉक्युमेंट लागता किंवा कितें कितें स्किमी मार्फत लोकांक आमच्या लोकांक कसो हेल्प जातलो ते दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून आमी अशें ठरयलें की मुखारले हातांत घेतलो की एक पेज आमी फक्त स्किमीची म्हायती दिवपा खातीर दवरतले. आनी आमकां ह्या कामा खातीर आमकां ऑलरेडी मंदार शिरोडकर जो आमचो समाजाचो एक बांदव आसा ताणें सांगलां की प्रत्येक हातांगाक आपूण एक पेज बरयतलो आनी ती फक्त स्किमीची म्हायती दितलो जेणे करून आमचे चडांत चड लोकां पर्यंत आमचे स्कीम पावतल्यो आनी तेजे बरे बेनिफीट मेळटले. हांव परत एकदां आमच्या सराचें मुद्दाम वेळ काडलो आनी आमच्या खातीर हातांक आयज रिलीज केल्लो आसा ते प्रमाणे सरपंच भंडारी कोऑपरेटीव बँकेचे भाई नायक तशेंच इतर सगळे पदाधिकारी सगळ्यांचें नांव घेयना आनी मुद्दाम मडगांवच्यान आयिल्ले अश्विन कुमार नायक आनी सुनील भाई दोगांयचे हांव आभार मानतां.